काँग्रेस फुटून 8 जण बीजेपीत वचपाचे वाटेर राजकीय घडामोडींक नेट आमदार गटांच्यो बसका विचारल्यार म्हणटा फुटना गिरीश याद करता सोपूत प्रभारी म्हणटा ऑल इज वेल। गोंयांत ब्रेस्तार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट दर्या देगांचेर 3.5 ते 4.25 मीटर मेरेन उंच ल्हारां मारूं येता वेधशाळेची सादूरकायेची शिटकावणी। विधानसभा अधिवेशन आयज सावन उपसभापतीची वेंचणूक रद्द सभापतीन नोटीस घेतली फाटी 10 दिसांच्या कामकाजात 2000 वयर प्रश्न 13 खासगी थाराव आनी बिलां। कणकुंबी पॉइंटार म्हादेचे डायव्हर्जन ग्राउंड झिरो एक्सपोज करपी प्रुडंट गोंयचो WRD मंत्री इंजिनियर म्हणटा कांयच ना म्हादेचे डायव्हर्जन जावकूच ना। जीएसटीक जाली 5 वर्सां राज्यांक जीएसटी भरपाय जुलय सावन बंद बरोबर गोंयाकूय केंद्राची 14% भरपाय बंद केंद्र कितें तरी उपाय काडटलो मंडळाचो वांगडी माविनाक आशा। पंचायत वेंचणुकेक आरजीचे उमेदवार येता त्या सप्तकांत जाहीर आरजी म्हणटा पंचायत पावण्यावेलो भ्रष्टाचार ना करतले जाल्यार पंचायती जाय हातांत। दुसऱ्यांच्यो पार्ट्यो फोडपाचें काम करूं नाकात लोकां खातीर काम करात विजय सरदेसायचो बीजेपीचेर फार काँग्रेसीचेर उलोवपाचें ना थोड्यांचे खंय नाक दामून तोंड उक्तें जालां। दिवचल न्हंय कुशीक माड पडून लायटीची लायन तुटली वायरी न्हंयत लायन जाग्यार घालूंक दिवचल वीज खात्याचे झुजा पावण्यार यत्न। आवेडे पारोडा पुलाचे मोडिल्ल्या धडेचे सुवातेर केपेच्या मामलेदारान बॅरिकेड्स लावन घेतले शेनवारा मुख्यमंत्र्यान केल्ले इन्स्पेक्शन। देशांत कोविडाच्यो नव्यो केशी 18,257 एक्टिव्ह केशी 1,28,000 गोंयांत नव्यो 108 केशी एक्टिव्ह केशी देंवन पावले 800 श्रीलंकेत अर्थसंकट आंदोलन खर प्रधानमंत्री मंत्र्यांचे घरांची जाळपोळ प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे सयत मंत्र्यांचे राजीनामे राष्ट्रपती राजपक्षा बुधवारा दितलो राजीनामो। तेलंगणात पावसाच्या रेड अलर्टाचे फाटभुंयेर शिक्षणीक संस्थांत सोमार ते बुधवार 3 दीस सुटी आपतकालीन यंत्रणा सज्ज। मुंबईत आरे राणा वाठाराकूंक प्रकल्पाक विरोध करूंक आदित्य ठाकरेच्या फुडारपणा खाला आंदोलन आदित्य म्हणटा हो लढो मुंबय खातीर आमचो समाज राखूंक। दक्षिण आफ्रिकेत भारत अणवळखी ग्रुपा कडच्यान फायरिंग 19 जाण सोंपले फायरिंग करून ग्रुपान मारल्यो फुज्यो। निसर्गिक शेतीक प्राधान्य दियात निसर्गिक शेती करप म्हणल्यार पृथ्वी मातेची सेवा करप गुजरातात फार्मिंग कॉन्क्लेवात प्रधानमंत्री मोदी उलयलो। पारोडात चंद्रेश्वर भूतनाथ देवळा कडेन वचपी रस्त्याक पावसाक लागून क्रॅक रस्तो पेड्यार। हजारांनी कोटींचे बँक रीण बुडोवपाचे केशीत विजय मल्ल्याक मोठो धपको सुप्रीम कोर्ट आज फर्मातले खयास। पक्षविरोधी कारवायां खातीर शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे सोडून 55तल्या 53 आमदारांक कारणां दाखय नोटीशी। जम्मू आणि काश्मीरात ढगफुटीन 6 सोंपले 51 बेपत्ता प्रशासनान अमरनाथ यात्रा केली स्थगीत सोद बचाव मोहीम आटोपल्या उपरांत यात्रेविशीं निर्णय।
उत्तर पूर्व भारतात उटंगाराचा डुडगूस, आसामात वारात आज मेरेन 190 सोंपले.